आयज देव आमचो उलयतलो कशाय आमकां जिवीक करच्या आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो योगार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या जुलिया आनी मारिया गामा हांच्या आत्मे पासत. आनी दुसरें तेसाव आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को सांतान गोन्साल्वीस हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूं हे भेटेंत आमी मागुया. डायना पिंटो आयज आपली सर्जरी करता आपणा पासत मागूंक लायता. देवान तिका पेकोवणेचो हात लावूंक मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी सर्जरी करतात आयज आपली तांचेर पेकोवणेचो हात लाय आनी ह्यो सर्जरी करतल्या दोतोरांचेर नर्सींचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आयज सायबिणीची भेट आसोय दोंगरी, आसिर फेर्नांडीस, रेजना मुंदी, जेराल्डीन मास्करेनेस, दाबोली रेंद्राबाट आगोस्तीन, आल्त दाबोली, डॉमिनस सायड जॉर्ज फेर्नांडीस, जिना रुई दा कॉस्टा. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांचो. जय सगळ्यांचो. चालती बेस्तीन चाकरा आमी देवाची सेवा आमी निस्वार्थीपणान करूंक आनी अदीक मोगान ताची दिसपोटी आमी बोजून करूंक आज दिसो आमकां आपल्या ह्या शुभ वर्तमानान उलो मारता. आयच्या दिसाक अदीक आमी आमचेरूच नदर मारुया. कसल्या मनान आमी देवाची सेवा करता काय, कसल्या मनान देवाचें राज आमी परगटूंक फुडें सरता. आमी खरेंच निस्वार्थी वो आमी स्वार्थी मनान ही परगटणी करता. आमकां सोडवण जोडूंक घेतिल्ली बासावणी जे जेजून आमकां दिल्या तीच बासावणी दर दिसाक आमी आमच्या जिवितान फावो ते परी पुर्ती जावंक आमी वावरूंक ह्या मिसान खतखत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्यांत सदांच आमकां बरें. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या सुरा देवा लागीं विनवटी करात म्हूण प्रार्थना. सोर पुदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पुदवेदा देवा आमच्या कोनवड्या बापा आमची वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशा आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राचो चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागेवन पावलून तिताक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या तूं तुजे पाळयेन ओसोल आनी दोड शास्त्राक पुटवता तसली चाल शिकोय. जाणटे दादले मोर्यादीचे, मानसुगेचे, तोजवितेचे, तशेंच भावार्थान, मोगान आनी सोंसणिकायेन थीर दोड जावचे. तेच परी जाणट्यो बायलो भोक्तीवोन जिविताच्यो जावच्यो. न्हय चाडयो सांगपी ओ सोऱ्याक लोबडलेल्यो. तांणी खूद बरें तें शिकोवचें. तांचे कडचे तरण्या बायलांनी आपआपल्या घोवाचो मोग करूंक आनी आपल्या
भुरग्यांची आपुरबाय करूंक शिकचें. तशेंच तोजवितेच्यो निर्मोळ जिविताच्यो मर्यादेच्यो आपल्या घोरादाराच्यो दुलोप काळजाच्यो आनी आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक तांणी शिकचें. हे पोरी देवाच्या उतराक बेमान जावचो ना. तरण्या दादल्यांक मर्यादेचें जावंक धीर उर्बा दिवंक शिकय. लोकांक बरें करच्या वावरांत सगल्या वाटांनी तूं बरे देखीचो मनीस म्हूण दाखय. शिकयताय तेन्ना खरेपणान आनी मानसुगेन शिकय. तुजें उलोवप इतलें बरें आनी सारकें जावंक दी की तातूंत कसलीच खोड सांपडची ना. तशेंच जाल्यार आमचेर कितेंच वायट उलोवंक जायना म्हूण पळोवन आमच्या दुस्मान लोजेक सांपडटले. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां ओदोरमी. जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवोसो धरून म्हणजे आमच्या वर्त्या देवा आनी सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सोर तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोळ केल्ली बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली आपली काशा पोरजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. म्हणुया बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशांचो जीव सर्वेस्पर राखता. तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. मनशांची पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान तांचे वाटेवेल्यो सगल्यो आडखड्यो काडून उडयता. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक फाट कर, बऱ्या करण्यांक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. देस जातलो बऱ्या मनशांचें दायज. थंय ती ठिकाण करतली सासणाच्या सासणाक. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताजो मोग करतलो आनी आमी ताजे ताय येतल्या. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्विस्पो तुमचेय सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून म्हणलें तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नांगरू वो गोरवां चोरून परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक चल वेग्यान जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियेसोर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर आनी मागीर खा पिये अशें तो म्हणचो ना काय. आपणें सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय होय
तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चाल ती बेश्टी चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणें तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आनी आयच्या शुभ वर्तमानाक सोर आसा ती आमकां दिश्टी पडटा आनी ती जावन आसा, जेसू आमकां म्हणटा आमी सगळीं चालतीं बेश्टीं चाकरां ह्या संवसारांत आसात, पूण देव आमकां ह्या संवसारांत आपलो मोग करूंक आनी उदीक भावार्थान जिवंक आमकां दिसपोटी सवलत्यो दिता. म्हणटूच आमी देवाची सेवा करता तेन्ना उदीक आमचो भावार्थ खोलायेन जिवंक देव आमकां सगल्यो वस्तू आमच्या पांयां तळा दवरता. पूण मनशां आमी म्हणटूच देवाची आमी जायते फावटी सेवा करता आसतना निस्वार्थीपणान आनी ताची भक्ती खऱ्या मोगान आमी करूंक गरज. आनी हेच भाग्यून पावलो तिताक आपले चिटीन बरोवन म्हणटा, लोकांक बरें करच्या वावरांत सगल्या वाटांनी तूं बरे देखीचो मनीस म्हूण दाखय. म्हणटकूच शिकयताय तेन्ना खरेपणी आनी माणसुकेन शिकय. तुजें उलोवप इतलें बरें आनी सारकें जावं दी की तातूंत कसलीच खोड सांपडची ना. तशें जाल्यार कितेंच वायट उलोवंक जायना म्हूण पळोवन आमच्या दुस्मानाक ते दोजेक सांपडटले. आनी तुजें जिवीत बाबा भयणीनो प्रमाणीकपणाचें आनी माणसुकेचें, तुजें जिवीत भक्तीपणाचें जावं दी म्हूण तो तिताक बरयता. आनी हेंच की देवाक मानतलें, कित्याक आमच्या देवान सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाची केण्याची वाट आमी पळयता तेन्ना सगल्यांनी आमी माणसुकेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीपणान जिवंक जाय म्हूण भाग्यून पावलो तिताक शिडकायता. भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमानूय आमकां तेंच सांगता. एक चाकर आसलो, बरे तरेन तो वावर करता, पूण ताचो धोनी हो सगलो वावर करून चाकराक म्हणिना यो मेजार बस. ना, चालतो बेश्टो चाकर तो आपलो वावर तेणें खरेपणी भक्तीपणान करून आपलो वावर प्रमाणीकपणान केलो जाल्यार देव हो ताचो वावर मानून घेतलो. देव ताका ह्या संवसारांत जितलें बरें तो करता, जितलें भक्तीपणान तो करता, जितलें प्रमाणीकपणान तो करता, जितलें मोगान देवाची भक्ती आनी सेवा करता आनी देवाचें राज विस्तारूंक तो वावुरता, ताचो इनाम देव ताका फारीक करतलो. बाबा भयणीनो, देवाचो कितें भाशेन आमी मोग करता, पूण देव आमचे सगळे इतल्यो बऱ्यो वस्तू करता, आमच्यान ताचें रीण फारीक करूंक जायना. तरी पुतान देव आमकां उदीक आनी उदीक देणी दीत आसता. देवाची हें रीण आमी फारीक करूंक जायना खरें, पूण देवाची भक्ती मोगान आमी करूंक गरज. आमी जायते फावटी कडेन भक्ती करता आसतना आमचो स्वार्थ आमी थंयसर घालता आनी आमकां हें मेळटलें, आमकां ही मजुरी फावो जातली, आमकां कडेन देव ही देणी दितलो अशें चिंतून जेन्ना आमी करता तेन्ना आमी स्वार्थी बाबा भयणीनो. आजचीच आमकां उलो मारता, चालती बेश्टी चाकरां कशीं तुमी ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना अदीक भाग्यून पावलो तिताक सांगता ते भाशेन भक्तीपणान तुजें जिवीत जावं दी. तुज्या जिवितान बरी देखीचो मनीस तूं जा. तुज्या जिवितान खरेपणान आनी माणसुगेन दुसऱ्यांक शिकय. हेंच करूंक आमी वावुरया. तेन्नाच की देवाचें राज आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी अदीक विस्तारूंक आमी पावतले. तेन्नाच की आमी बाबा भयणीनो एकामेकाचें बरेंपण घेवंक आमी अदीक आनी अदीक सेवे चाकरींतल्यान आमकां धीर आनी बोड मेळटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरें दाखोवंक, बरें करूंक आनी बरें आसा तें विस्तारूंक पावतले. हीच कृपा आमकां आयच्या दिसाक मागून घेवया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32. C10. Baba Boyni, Baba Fetong, Banga
तुझे कालीस मागता आजच्या दिसा आमचेने देवा खुशी करीस लेगो मोगान वेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे कालीस मागता जेजू मागता कोशें दिता सगळेंच मोशें बापाक भोगता म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. ते तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कुश्टा मरणाचो समोरोम आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसून जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपोट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत हांवें व्हरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सूर कडेन सुद्दां आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूच तुवें रचली. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा तुमी तुका वाकाणटा. तारण मेलोली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्ताची सभा देखून सगळ्या दिदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या नाम वैभवान उंचरगीक तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सय उंचरगीक तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेसू मेलो, जेसू शिवोन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू शिवोन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतरे आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमचे गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां केन्ना पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दय करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका तुजी खुशी परमान तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जेतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकृत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकृत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या शेवणाक पयल्यान ती सूख दे आमी सुभागी सुम्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण जेका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता. सगल्या वस्तूंत हांव सगल्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात बाबोन कशी बसत म्हज्या कुडीर रगतान कुशीता दोसाया म्हज्या जेवणाक येयात बाबोन कशी बसत म्हजे कुडीर रगतान कुशीता दोसाया जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें हुंडो मोडून वाटा जिवान बरोवन वचत तुमीच हुंडो जाया दुसऱ्यांक जिवान बरोवन हुंडो मोडून वाटा जिवान बरोवन वचत तुमीच हुंडो जाया दुसऱ्यांक जिवान बरोवन जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें.
प्रार्थुया. कोणवड्या बापा जेजूच्या कुळी रोगताच्या पवित्र जेवणात तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या खाडसांनी घाल. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93. F16. मिसाची भेट आता सोंपली, क्रिस्ता शांती बरचोल्या, सोगी कृपा आमचेर देवली, देवाक आर्गां दिवया, देवाक आर्गां दिवया. सोगी जेवणात उठान भागली, दोन्या देवाक आर्गां दिवया. दिनवासनेची भेटू सोंपली, दिनवासनेची सारोग शिक्या, दिनवासनेची सारोग शिक्या.